I've come here to show my solidarity and respect to our late Minister Ravi Naik. His son is contesting here, and I'm here in Silva Nagar, Ponda, along with our Mahila Morcha President by Suvarna, आमचो बूथ अध्यक्ष आणि हांगासरले सगळे ग्रामस्थ. Come here specially to show my support to Bab Ritesh Naik and to appeal to the people here to vote for BJP, to vote for Ritesh Naik. Whatever works are pending will be delivered by Bab Amcho Ritesh Naik. जेन्ना तुमी घरान हिंगा आतां भोंवला पळय, वॉट हॅज बीन युअर से टू देम जेन्ना तुमी BJPन आसा, BJPची कामां वॉट इट इज? पयले जेन्ना भितर सरतात खूब बरें दिसता. आमी कोण आतां एक 10 घरां भितर सरल्या. फर्स्ट बिफोर वी कूड टेल आमी रवी नायकाचीच म्हणटात. देर इज एक्चुअली नो नीड टू मच टू स्ट्रेस बाबा वोट मार हे म्हणून आमी रवी नायकाचेच म्हणटात. सो दीस इज द ग्रेटनेस, द वर्क वॉट बाब रवी नायक हॅज डन and the love what people from Ponda has for him. And how do you see yourself being part of BJP as BJP जेन्ना तुमकां हिंगा धाडले and you are campaigning for your party candidate? I'm really thankful to our Honorable Chief Minister and our President Bab Dabu Naik for sending me here. I've come after a long time and I can see the positive replies given by our people here. And I'm sure our candidate Bab Ritesh Naik will win with a huge margin here. Okay, so now तुम्ही आसा महिला, you are part of the BJP party for a long time. हिंगा कशें आसा वातावरण सध्या? हांगाच न्ही तर सगळे फोंड्यान सुद्दां आमी प्रत्येक बुथाचेर जेन्ना आमची टीम वता तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळटा की रवी सरा बद्दल आशिल्लो एक आदर आनी तांणी समाजा खातीर केल्लें काम आनी समाजाकूय खबर आसा की तेका म्हणजे तेणी जें काम आमच्या खातीर केलां ताका आमी कितें तरी दिवपाक जाय हें प्रत्येकाक एक भान आसा आनी प्रत्येकाचे आमी वता थंय आमकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी हांव निश्चित सांगपाक शकता की फोंडेचो आमचो जो सीट आसा तो आमी भरपूर मार्जिनान आमी जिखतली. तुमी फोंड्यांक तेंकोना पूण जेन्ना नॉर्थाक सावन आमदार येता आनी कॅम्पेन करता कितले आनीक सपोर्ट मेळटा तुमकां? लोकांक कशें जाला की आमचे BJPचे सगळे जाण येता आनी हांगा हें करता त्या बद्दल लोकांक खुशी आसाच आनी एक बरें दिसता की आमच्या खातीर म्हणजे फोंडेकारा खातीर आज सगळे जाण हांगसर आयिल्ले आसा त्या खातीर लोकांकूय एक बरी खुशी आसा लोकांची. ऑपोजिशनूय त्याच पद्दतीन काम करता, एक टफ जातलें अशें दिसता फोंड्यान. हय, इलेक्शनाक कोण उबो रावलो की तो प्रत्येक जाण आपापण जिखपाक जाय म्हणून काम करतलो पूण अशें ना की तेंच्यांनी काम केलें म्हणून ते जिखतले. आमकां टफ अशें कांय ना, आमी निश्चित चडशें मार्जीन घेवन आमी जिखतली.